सुवार्ता लोकांच्या तोंडांतल्यान जेजू कोण म्हणून परगटूंक लायता. जेजून एका मोन्या भेऱ्याक गुण करच्या गणिताक साक्ष जाल्लो लोक हाणें सगळें बरें केलें, भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें म्हणून उद्गारता. हेर चर्यांक तुलन केल्यार जेजून आज सुवार्तेंत एका भेऱ्या मोन्याक गुण केल्लें गणित विशेषताय आटापता. चढावत एकाच उतरान वा केवल हात दवरन वा फॉर्मावन वा आपुण गुण करच्या जेजून आज भेऱ्या मोन्याक गुण करपाक वापरलेली भोव लांबच सै. भेऱ्या मोन्याक जेजूशी हाडलेलो लोक ताचेर हात दवरूंक विचारता, पूण जेजू ताच्या चडीतच करता. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन ताच्या कानांनी आपली ताची जिबेक लावन सर्गाक दिश्ट लावन सुस्क एफाता वा उक्तें जा म्हणून सांगलेले वेळी भेऱ्या मोन्याचे कान उगडले आनी जिबी सुटली. ह्या गुण करपी आश्चर्याची इतली लांबाय रुंदाय भोव अप्रुपूच सै. ह्या आश्चर्याक लोकांचो उद्गारी तितलोच सूक्त दिसता. म्हजे परींच कोणाचेय मतीक पवित्र स्नानाचे रितीचो उगडास हांगासर आयल्यार अजाप ना. पवित्र दिवचे रितीचो एक अपूर्वसो भाग एफाता म्हणजे पवित्र स्नानाचो मनियारी आपल्या आंकड्यान भुरग्याचे वा उमेदवारीचे कान आनी तोंड आपडता आनी अशें म्हणटा, सोम्या जेजून भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी भावार्थ उच्चारूंक तो तुका फावो करूं. हे दिशेन पवित्र स्नान लाभलेल्या भावार्थ्यांचे आपोवणें आनी मिसाउंच एफाता आश्चर्याची खरी एक्झेजिसिस वा अर्थ विवरण.